मुखाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्या पुण्य तळ्याक आमी हांगासर आयल्या देवाचो अणभव जोडूंक, आमची मागणी देवा समोर दवरूंक, देवाचें आराधन करूंक, देवाची स्तुती करूंक. हें सर्वस्व आमकां करूंक साध्य आसा. जेन्ना आमची मोत आमी उगडटा, आमचें काळीज देवा तें उक्तें करता, तेन्ना मात्र तें साध्य आसा. देखून आमी सर्व दिंबेर पडया, आमकांच आमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया, देवाचो आदार आमी मागया. हो थोडो वेळ, एक घंटोभर देवाचें आराधन करूं, ताजो अनुभव जोडूं आनी आमची मागणी यथार्थपणी त्याच देवा बापा समोर दवरूंक आमकांच आमी आयती करया. आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक, आमच्या मेस्त्रीक, आमच्या इश्टाक आमचें मोदें आमी येवकार मागया. आराधने 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 ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು
ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ आमकां हर एकल्यागे वर्तें भाग जावन आसा आमच्या देवाक आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक त्याच उंड्या रुपी सेवून आमचे समकोर ताका दवरून आराधन करचें ताची स्तुती करचें ताका सेवचें ताची महिमा गावची आनी आमचें सगळें जिवीत ताजें तें समर्पण जे कितें आमच्या जिविताक जाय तें मागोवंक भरतो अवकाश देवान आमकां कर दिल्लो जावन आसा देखून केवल आमचे सगळीं ह्या आमच्या सोम्याच्या नावी सोम्याच्या स्पर्शान सोम्याच्या सक्तेन सोम्याच्या देण्यान मात्र हें साध्य आसा देखून ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना देवाक आमी आराधन करया आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया सोम्याची आमी स्तुती गावया जे कोण ह्या सोमे जेजू क्रिस्ताक सेवतात ते सस्ताच्या सस्ताक बळटाले म्हूण सोमे जेजू क्रिस्तान म्हळां जो कोण म्हाका खाता तो मरत जाल्यार येतलो जो कोण ताची स्तुती करता ताका सर आशिर्वादान देव भरतलो यस विश्वासान यस फातेनेन यस स्पिरितान गावया आमी दुसरे चरण ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ
संसाराच्या सोडून करा सगळ्या संसाराच्या मनसुबीदाला आपला प्रिय लागे तुझ्या उतर आणतो नटेताय तुझ्या उतरामुखांतर आमची जीवित तू वाढायताय आपला तुझ्या संगाता राहून तुझ्या संगाता जीवन तुझं प्रेम करून तुझ्या स्पिरिटान बरोबर आमकां जो फावो करता येशूया हे मगळा सुन्या जेजू आमच्या संगाता ये आमच्या संगाता तू राव आमकां तुझ्या स्पिरिटान कर आमची विडाशिडा तू दूर कर आमच्या समस्या पयस कर आमकां आमच्या जिवितांत सर संकश्ट धैर्यान सुसूक कृपा दी तुझं संगात दी तुझं स्पिरिटान आमकां कर हालेलुया 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 मोगळा स्वादिक सुन्यांची येशू क्रिस्ता खलत्या काळजान भक्तीपणान हावा सांगसर आयला येशूया म्हजे जिवीत तुझे ते उगाडूंक म्हज्या जिवितांतलें जें कितें घडतें आसा तुज्या संगता तुज्या लागीं उलोवंक जें कितें म्हज्या जिवितांत बरेंपण तुवें दिलाय बेसांवांनी भरलाय ते तुज्या मुखार उसारून तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजी महिमा गावंक जें कितें उणेंपण म्हज्या थंय आसा तें व्हड करून घेवन तें उणेपणांत हांव म्हज्या फातके सैबात हांव पयस येवंक तुजी कृपा मजत घेवंक हांव हांगासर आयला सोम्या जें कितें कश्ट म्हज्या जिवितांत आसात जे कितें संकश्ट म्हज्या जिवितांत आसात जे कितें पिडा म्हजे थंय आसात म्हज्या कुटुंबांत थंय आसा म्हज्या भोंवारी आसा हर एक संगत तुजे थंय उसारून तुजी खुशी समजून घेवन तुजी मजत जडोवंक हांव हांगासर आयला सोम्या हे मुगाळा सोम्या तुज्या बापान तुका आमकां दिल्लो जावन आसा त्या दिल्ल्या देण्या वरवीं आमकां तुजी वळख जाल्या तूं देवाचो दुसरो जन म्हूण आमकां कळीत जाला आयच्या दिसा परतो शेगून परतो गुण म्हजें तें रसूंक तूं म्हाका उलो दिते आसाय तो शिगून जावन आसा दिल्ल्यांत आमी वाडटा दिल्ल्यांत आमी जिवाळ जाता पुंजयल्ल्यांत आमी होगडावन घेता मिसांव आयतार आमी संभ्रमला त्या मिसांवांत आमी हर एकल्यांनी दिवंक आसा संदेश आमच्या पापा साहेबाचो आमच्या पवित्र सभेचो आमी हो मिसांव आयतार संभ्रमता आसतना हांव कितें मिसांवाक दिता म्हणलें संगत फाटल्या दिसांनी आमी समजून घेतलें सोम्या दिवचें केवल मिसांवा खातीर मात न्हय आमच्या संपूर्ण जिवितांत सगळ्या जिवितांत आमी दिवंक आसा आनी दिल्ल्या वरवीं आमी ग्रेस्त जाता म्हणून तूं आमकां शिकयताय सोम्या हो संदेश हो विशय आज आमी नियाळूंक तुजे समोर आसा सोम्या जशें देवान आमकां दिलां तुवें ह्या संवसाराक दिलाय पवित्र आत्म्यान आमकां दिलां आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाक दिवंक शिकय ह्या वरवीं आमकां ग्रेस्त कर ह्या वरवीं आमकां जिवाळ कर ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमकां वाडोवंक कृपा दी म्हणून तुजे लागीं आमी मागता हांवें सोम्या जितून एका कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्यांक दितात भुरगीं आवय बापायक दितात जावं बरो मावल्यां जावं बरो धनदिरवें जावं बरो जें कितेंय तांच्या जिवितांत आसा तें कुटुंब बलिश्ट जाता जितना पवी साबा ताचे भक्तिकांक दिता भावार्थ्यांक दिता आनी भावार्थी तेंच फाटीं दितात पवी साबेक तितून पवी साबा वाडत वेता जिवाळ जाता हे मगळा सोम्या हे तत्व हो विशयी हो मौल्य म्हज्या जिवितांत हांवें नियाळूंक
हे माऊली म्हजे जिवितांत रुपीत करूंक म्हाका तुज्या बेसावांनी बर आज हांगासर तुजे समकार आयलां सोम्या तूं म्हाका दिल्ल्या सर देण्याचो उगडास काण तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती गावंक तुजे आशिर्वाद जोडूंक मुगाळा सोम्या म्हजें काळीज तूं उगड म्हजें मन तूं उगड तुजी खुशी समजून घेवंक म्हज्या जिवितांत म्हाका तुज्या बेसावांनी बर म्हजें क्रिस्त जिवीत जिवंक म्हाका तुज्या कृपेन बर चड आनी चड म्हजें जिवीत तुजें तें कसोवंक तुजें तें हांवें जिवंक म्हाका तुज्या बेसावांनी बर सोम्या म्हाका तुज्या कृपेन बर सोम्या तुका हांव नामान करता हे सोम्या तुजी स्तुती हांव करता हे सोम्या तुका हांव महिमा गायता हे सोम्या कित्याक म्हज्या कश्टाकांता वेळार तुवें म्हाका सांडून घालूंक नाय म्हज्या समस्या वेळार तुवें म्हाका सांडूंक घालूंक नाय जशें पिडेस्तांक तुवें गूण करन तांकां सवकासाय दिली गी पातकां सांपडल्यांक तांची पातकां धुवन बोगसिलें गी त्या सर्तीन म्हाकाय तुवें गेलाय म्हज्या जिवितांत तुजो अनुभव जोडूंक तुज्या मोगान जिवंक तुवें फाव केलाय देखून हे मोगाळा सोम्या हांव तुका नमान करता हांव तुका नमस्कार करता हांव तुका प्रणिपात करता हांव तुका दिन वाजता Oh
एक घडी भर आम्ही मौन राहूया. आमच्या दोळे आम्ही दाबया. आमच्या काळजांत मनांत आम्ही सुम्याक आराधन करया, नमान करया, स्तुती करया. ताच्या लागीं आमी उलोवया. आमचे कान ताच्या उतरांक आमी कसोवया. सुमी कितें म्हजें तें सांगूंक आशेता, म्हाका सांगूंक आशेता तें आयकूंक प्रयत्न करया. सुमया म्हजें तें ये, म्हज्या सांगाता राव. म्हाका कुरपेन भर, म्हाका बळान भर. देखान बसात. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयस पयस जावन आमी आयल्या. सुम्याक जाणा जावं, सुम्याची स्तुती करूं, सुम्याक वंदन करूं, सुम्यांत हांव आमी शिकूं. आनी आज सुम्यान आमकां शिकोवचें जावन आसा. दिल्ल्यांत आमी वाडटा, जिवाळ जाता. आमचो देव दिवचो देव जावन आसा. आमी पवित्र पुस्तक उस्तून पळयलें जाल्यार, मनशा चरित्र आमी उस्तून पळयलें जाल्यार, आमचें जिवीतच आमी नियाळ पळयलें जाल्यार देव दिता दिता आनी निमाणें दिवनूच रावता. हे सर संगत्यो आमच्या मतीक आमी हाड. देवा बापाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. आनी आमची जाप जावन दी. आराधन तुका ए बापा, आराधन तुका ए बापा, आनी प्रेमण्या आराधन तुका ए बापा, आराधन तुका ए बापा. ए मोगाळा देवा बापा, हो संवसार तुवें रचून ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांक जियोंक आमचें अस्तित्व दिल्ल्या खातीर, हो संवसार तुवें रचल्या खातीर आराधन तुका ए बापा. आदाव आनी एवेक तुज्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायसो जावन ह्या रचून मनशां जिवीत तांकां तुवें दिल्ल्या खातीर आराधन तुका ए बापा. उतर प्रायेर भरिल्ल्या आब्रामाक भुरग्यांचें देणें दिवन आशिर्वाद दिवन, दर्यातडीच्या रेवे बरी, आकाशांतल्या नेकेत्रां बरी इस्रायल परचेक तुवें वाडाशें केल्ले खातीर आराधन तुका ए बापा. इजिप्ताच्या गुलामगिरीन सांपडलेल्या इस्रायल परचेक म्हज्या मुखांत्र तुवें सोडून तांकां सुटका दिल्ले खातीर आराधन तुका ए बापा. अन्य राष्ट्रांत हांव राखच्याक, सांबाळच्याक, तांचें पोशण करच्याक तुवें इस्रायल परचेक राय दिल्ले खातीर आराधन तुका ए बापा. पवित्रपणाची वाट समज जाय म्हणून उपादेश तांकां दिवन तांकां तुवें पवित्रायेन वाडयल्ल्या खातीर आराधन तुका ए बापा. सारकी वाट समकोवच्या खातीर, तुजी मांडावळ तांकां सांगच्या खातीर, प्रवाद्यांक निती करतांक तुवें इस्रायल परचेक दिल्ल्या खातीर आराधन तुका ए बापा. तुजें उतर प्रवाद्यांक दिवन तें उतर आमी मनशांनी समजून घेवन त्या उतरां प्रमाणे तुजी खुशी कितें म्हूण समजून घेवन आमकां जियोंक तुवें फाव केल्ल्या खातीर आराधन तुका ए बापा. शिकी ऐन काळी आयिल्ल्या वेळार तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी दान खुर्सा मरणा जिवीतपणा मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक सोडवून तुवें दिल्ले खातीर आराधन तुका ए बापा. हे मोगाळा देवा बापा, तूं दिवचो देव जावन आसा म्हणलें पोरण्या सोल्ल्यांत तुवें आमकां कळीत केलां. जायतीं गणितां, जायतीं सन्निवेशां ज्या दोळ्या मुखार तीं आसात ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान ती सर नियाळन. हे देवा बापा, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका दिन वाचता, आमी तुजी स्तुती गाता आनी आमी तुका फगोळसिता. आयल्या बापा
बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देवासो भोगया सर्वं करता नमस्कार देव तुमांचो भोगया सर्वं करता येशू ख्रिस्ता देवाच्या दुसऱ्या जना तू या संवसाराक आयिल्लोय आनी तुवें आमकां शिकयल्लें तें जावन आसा दिल्ल्या वरवीं आमी जिवाळ जाता वाडटा पुजयल्ल्यान आमी होगडावन घेता हे मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ताईन तुजीं सुत्रां जावन आसात देखून हे मोगळा सुम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता आनी मोगाच्या भावनांनी पिनीनो आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताक आराधन करन ताच्या जिवितान केल्ली परगड जिविता वेळार केल्ली सरजापां बरें भोवन आमी उडासा खाण आमच्या देवा पुताक आमी आराधन करया आनी आमची जाप सावंदी आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका देवा पुता हे सुम्यान जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारी तूं आयलोय आनी ह्या संवसारी तुवें येवन आमकां हर एकल्यांकी बाचावी जोण दिल्ल्या खातीर आराधन तुका देवा पुता हे मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या सगळ्या परगड जिणे वेळार सर्गींचे गुट तुवें लोकांक शिकयलें साद्या रितीन सोंप्या रितीन खंयच्या रितीन देवाचो पेल्याचो मोग करीचे म्हूण तुवें शिकयलें ही शिकोवन तुवें आमकां दिल्ले खातीर आराधन तुका देवा पुता काना शहराच्या त्या लग्ना घरांत वायन उणो पडुल्लो त्या घरच्या देण्याची मर्यादा बेशी आसली तुज्या आवयन तुजे लागीं येवन विचारता आसतना तिका तें देणें तुवें दिलें वायन उणो पडुल्लो भरती करून दिलें अशी मर्याद त्या धन्याक फाटीं दिली तुज्या आवयक तुवें मर्याद दिली आनी हें आमकांय तुवें करूंक शिकयल्ल्या हे मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता आराधन तुका देवा पुता हे मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे थंय जायते पिडेस्त आयिल्ले जावं दी कोडकार जावं दी कुर्डे जावं दी तोटे जावं दी आरेगार कोणी आयिल्ल्या वेळार तांकां तुवें भलायकी दिल्ली आनी आमकांय तूं आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक जें कितें जाय आमचे भलायके खातीर तें तूं दिताय म्हणलो विश्वास आसा आनी तुवें आमकां दिलाय ह्या सर देण्या खातीर आमी तुका आराधन करता आराधन तुका देवा पुता तुजे लागीं आपोवन हाडिल्ल्या त्या भुरग्यांक तुवें मोगान वेंग मारली तांकां म्हजे सरशी येवं सोडा तसल्यांचे सर्गींचेर आज दायज म्हणून तांकां सांगलें आनी तांकां लागीं हाडन तांकां तुवें आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर आराधन तुका देवा पुता तुजे लागीं जायते पातकी आयिल्ले प्रद्वाराची स्त्री आनी हेर पातकी तुजे थंय आयिल्ले देव जें कोणा थंय पातका वरून पिडा आशिल्ले ते तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार तांकां तुवें बक्षाणें दिलें आनी बक्षूंच्या मुखांत्र तांच्या जिविताक तुवें उजवाड दिलोय जिणे दिशा दिली त्या तुज्या देण्यां खातीर आराधन तुका देवा पुता जायत्या ओपारी मुखांत्र तुवें सर्गींच्या राजाचे गुट लोकांक शिकयले आनी तस्सो ओपारी मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता अजुनी आतांय ह्या काळार आमी मानून घेता आमकांय तें शिक्षीत करतात आमकांय देवाची कशी कितें म्हणलें समजून घेवंक उजवाड दितात ह्यो ओपारी दिवन आमकां सर्गींच्या राजाचे गुट दिल्ले खातीर आराधन तुका देवा पुता निमाणे खुर्साचे मरणा मुखांत्र तुवें आमकां हर एकल्यांक आमचे कश्ट आमच्या जिवितांत स्विकार करन
ते कश्ट आमी खंयच्या रितीन फुड करी जाय आनी ह्या कश्टा मुखार खंयच्या रितीन आमी जैत व्हरून जायचे म्हणून खुर्साची देख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आराधन तुका देवा पुता. हे मोगाळा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें कितेंच तुजे सकीन धरूंक नाय. जें कितें देवाची जें कितें सर्गींची देणी तुजे थंय आसलें जें कितें तुजें थंय आसलें जावं बरो तुजो जीव सुनिमाणें आमचे खातीर दिवन आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत रावन सर्गींच्या राजाक वचूंक सासणाचें जिवीत तुवें जोड दवरलां. हें जिवीत तुवें आमकां दिल्ले खातीर आराधन तुका देवा पुता. आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आराधन करया स्तुती करया आनी आमी गावया त्या गितांतलें दुसरें चरण. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन जियोन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन जेसुराया मोगाळिष्टा मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन करता स्तुती आराधन जियोन आसाय आमच्या जीवनासा आमच्या काळजान आमच्या काळजान सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार. नमस्कार सांगात आमी गावया जीवनासा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. ये देवा पवित्र ज्ञा त्रिंदतीच्या तिसऱ्या जना तुजो आमी उडास करता तुका आमी आराधन करता तुजी आमी स्तुती करता. मोगळा भावनो आनी भयणीनो पवित्रत्मो देवान आमकां दिल्लें अधिकवर्तें देणें. जेजू क्रिस्त ह्यो संवसार सोन वेता आसतना आमकां अनाथा बरी सोन वचोंक ना. बगार ताज्या पवित्र आत्म्याक त्रिंदाच्या तिसऱ्या जनाक आमकां दिवन तो गेलो आनी तसो पवित्र आत्मो ह्या संवसाराक दिते आसा. ह्या संवसाराक तो जायती कृपा दिते आसा आशिर्वादां दिते आसा बरेंपण दिते आसा. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया स्तुती करया आनी आमची जाप जावन दी. आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांक बळादीकपणी उलोवंक तांकां तुजी कृपेची देणी दिल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या निती करतांक विसून इस्रायलांक नितीन सतान जियोंक तुज्या देण्यान तांकां तुवें भरल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या जोगत्या रितीन विविध रायांक विविध इस्रायलांच्या मुखेल्यांक विसून काडून तांकां देवाची खुशी समजून तांकां खरो अधिकार दिवन इस्रायलितांक बऱ्या वाटेन सोमको केल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या देवाचो दुसरो जन जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवंक आमकां मरयेक तुवें तुज्या देण्या मुखांतर तुज्या शक्ती मुखांतर गर्भी संभाव तुवें केल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या भिवकुऱ्या बिजुडेन भरलेल्या आपोस्तलांक उज्याच्यो जिबे मुखांतर तांचे वयर तुजी देणी पाठोवन कृपा पाठोवन तुकाच तांकां दिवन बळादीकपणी सर्गींचे राज प्रसारूंक तुवें तांकां आशिर्वाद दिल्ले खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या हर एका सक्रामेंता मुखांतर आमच्या जिवितांत येवन आमकां देवाची भुरगीं करून 7 देणी आनी 12 फळां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या हर एका सक्रामेंता मुखांतर आमच्या जिवितांत तुजी कृपा वळोवंक तुवें बेसांवां दिल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या प्राचिताच्या सक्रामेंतांत जेन्ना आमी रिगतांव ह्या जाग्या मुखांतर तुवें आमकां भोगसाणें दिल्ल्या खातीर आराधन तुका पवित्र आत्म्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो
हे आमच्या मोगळा पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया, स्तुती करया. पवित्र आत्मो दिवस पवित्र आत्मो जावन आसा, आमकां कृपा दिता, आमकां बेसांवां दिता, आमकां आमचें जिवीत ह्या संवसारांत भावार्थांत नेटोवंक, क्रिस्तांवपणान जियोवंक, सक्रामेंताचें जिवीत जियोवंक आमकां तो ताज्या बेसांवांनी भरता. तेच पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया आनी गावया. पवित्र आत्म्या पाराकलिता करता स्तुती आराधन, आत्म्यांत रावताय, कृपेन भरताय, सर्पण करता नमस्कार. पवित्र पाराकलिता करता स्तुती आराधन. पवित्र पाराकलिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय, आत्म्यांत रावताय, कृपेन भरताय, सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय, कृपेन भरताय, सर्पण करता Hallelujah, 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 Hallelujah. मुगाच्या भावनांनी भयणीनो उबी रावया आमी समेस्त आमकां सम्यायती करया देवाचें उतर आयकूं. देवाचें उतर आमकां जिविताक वाट आनी उजवाड आनी तेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसा. तेंच जिविताचें उतर आमकां जिवीत दिता, उजवाड दिता. देवाचो वाटो, देवाची खुशी समजून घेवंक आमकां कुमो करता. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. ते मोगळा पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. तुजें उतर, देवाचें उतर आयकूंक आमकां तुज्या गटायेन भर, आमकां तुजे कृपेन भर, आमकां तुजे सक्तेन भर. आमचें मोत तूं उर्स वाडाय, आमचें काळीज तूं उक्तें कर, आमकां तुज्या बेसावांनी भर. उलय सौम्या उलय, आयकता साको तुजो.
सांभाळता जीवित मोजे सुफळ करता उलय सोम्या ऐकाता सागर तुझो सलय माता जाऊन आसरो मुजो उलय सोम्या ऐकाता सागर तुझो सलय माता जाऊन आसरो मुजो सा लुकाप्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 वळी 16-21 पर्यंत उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो एक ग्रेस्त मनशाक भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपल्या इतल्या चिंतून पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शिकी तो म्हणालो हांव एक करतां म्हजीं कोठारां मोडून घालता आनी ओडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा सबार वर्सांक फावाचें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सुखासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो असली गत म्हणीत आपणाक दिर्वी पुजयतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तीन सुंगत्यो तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता त्या व्यक्ती लागीं मरता आसतना 10,500 कांपडां आसलीं खंय 10,500 तुमचे लागीं कितलीं आसात सड्ड म्हळ्यार एक 25 थंय सड्ड जायत न्ही थोडे कडेन आसूंक बरो थोडे कडेन 30, 40, 50 म्हळ्यार एका सेलेब्रेशनाक एका पड जाय म्हणटात खंय दादले स्त्रियां विशयांत वय गिने म्हाका कळीत ना थोडे पडे आसूंक पुरो कितले लागी आसती कापडां सड्ड म्हळ्यार एक 50 वय 100 सड्ड म्हळ्यार ह्या बायल मनशा लागीं 10,500 कापडां सगळें एक येंत आसलें कोण ना खंय गेलें आंगड थंयसर आसली ताजे उपरांत 750 जोडी वाणो सोबीत सोबीत नमने नमनेचे वाणो खंय ताजे उपरांत 500 बरे बरे सोबीत वायनाचे ग्लास नमने नमनेचे डिजायन्ड ग्लास 20 आनी 1 किलो भांगार तिचे लागीं आसलें खंय 2 करोडाचे डायमंड्स 1,250 किलो सिल्वर ताजे उपरांत 114 करोडांची आस्त त्या व्यक्ती लागीं आसली खंय कोण ती व्यक्ती कळीत आसा तुमकां हळ्या थोड्यांक कळीत आसा जया ललिता वय कितें तमिळनाडूची अम्मा आसा कितें ना थोड्या वर्सांनी ती मरण पावल्ली चीफ मिनिस्टर ती जावन आसली इतलें चड तिच्या लागीं आसलें बरें ताजे उपरांत आनेकलो मनीस आसा आनेकलो मनीस संवसारांत सड्ड ग्रेस्त मनशां पैकी 9th प्लेस येता ताजें 9th प्लेस आतांची इन्फॉर्मेशन इंडिया असो परच्या परस परतून जंप जालो नंबर 2 आहलो नंबर 1 तो जालो ताजे उपरांत 83 बिलियन डॉलर्स ताजी आस्त 83 बिलियन कितलें जाता म्हणून म्हाका ह्या टापूंक जायना ताजे उपरांत हर एक वर्सा 200% ताजी आस्त सडून येता
जर तर देवान ह्या मनशाक आज आयच्या त्या शुभवार्तेन सांगल्या बरी अत्त मनशा तुजो जीव आज फाटी विसारचेर आसा आनी तुवें पुंजयलें कोणाचें जातलें. जयाललिता अम्मा खंय व्हरून वचोना ती एक तेका पडसयत व्हरून वचोंक जावना तिका आहलें पुरो सोडून गेली ती. ताचे उपरांत ह्या मनशाक मुकेश अंबानी वैगिनी जर तर देवान विसारलें जाल्यार व्हरूंक जायत की साध्य आसा गे ना खंडी जावन साथ दिना. देखून आयचें लिसांव भोव सोंपें मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताक लागू जावचें तसलें आमच्या जिवितान तें पाळूंक जावचें तसलें. आमच्या लागीं मस्त व्हडल्यो व्हडल्यो संगत्यो नात ह्या मनशा बरी आसल्या बरी पूण जें कितें आसा तें वांटून घेतल्या वरवीं आमी कितें जाता म्हणलें आमी आज समजून घेवच्या खातीर ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमी आयल्या. आमी समजून घेवंक जाय इतलेंच असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुजयतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातेल्याची. जर तर आमी आमच्या जिवितांत जें कितें देवान आमकां दिल्लें आमी दिता वांटून घेता आमी ग्रेस्त जाता देवा हुजीर देवा समकर आमी ग्रेस्त जाता आमी जिवाळ उरता. आनी एक बुवापूर बायेचें ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. तुमी हाजे पयलीं आयकलां जावं पुरो आसूं दी. तुमी हांगासर कितलीं जाणां इज्रायल गांवां गेल्यात जायतीं गेल्यात हांगा गेल्लीं आसा हय. थंयसर 2 सरोवर आसात. खंयचे ते सरोवर एक मेल्लो दर्यो आनी एक गलिलिया सरोवर. मेल्लो दर्यो न्ही तो सरोवर कसो जावचो तो विस्तार आसा देखून ताका मेल्लो दर्यो म्हणटात. हाजी दोनूय संगतेची दोनूय सरोवराचे विशेश आसा. आतां कितें विशेश आसा हो मेल्लो दर्यो आसा न्ही मेल्लो दर्यो तातूंत खंयची जिवाळ सकत ना. ताज्या भितर जावं दी भायर जावं दी एक जिवाळ सकत ना तातूंत. कित्या खातीर म्हळ्यार तातूंत मिठाचें सत्व कितें आसा न्ही मिठाचें सत्व आमच्या दर्याचेर न्ही हेर दर्यांत न्ही ताजेर 10% न्ही 10 वांटे चड आसा. 10 वांटे चड म्हळ्यार विशेष विपरीत तितलें मिठाचें सकत आसा देखून कोणी तातूंत वाचूंक शकना तें उदक पिवंक सकना. दोळ्यांक पडल्यार दोळे येतात तुमचे उलपतात. ताजे उपरांत जर तर म्हाका मरोंक जाय म्हणून त्या दर्याक उडल्यार सरोवराक उडल्यार तो बुडना थंयसर. कित्याक तो बुडुल्लो प्लुंक करून परतून भायर येता. अर्द्या कडेन मात्र बुडता. आमी गेल्लो इज्रायलाक येता आसतना थंयसर बुडलो तातूंत पूण बुडना मनीस बुडना तातूंत. कित्याक ताजें सांद्र तें दाट इतलें आसा की तातूंत मेल्या म्हळ्यार जीव काडया म्हळ्यार जीव काडूंक जायना तातूंत. पूण विशय घाले म्हळ्यार ताजे भितर जावं दी भोवारी जावं दी मेल्ल्या दर्याच्या भोवारी जिवाळ सकत ना ताका देखून घाल म्हणटा ताका मेल्लो दर्यो म्हणचें ताका. ताजे उपरांत आनी कुशीन आसा खंयचो सरोवर गलिलिया सरोवर म्हणटा आसतना आमकां उडासेंचो जेजूचो. कित्याक जेजूचें सडाव जावन ताची मिनिस्ट्री जाल्ली की ह्या गलिलिया सरोवराच्या भोवारी जेजून माश्टली धरूंक जाल्लें जावं बरो शिसांक ताणें शिकोवन दिल्ली जावं बरो एरांक शिकोवन दिल्ली जावं बरो ह्या गलिलिया सरोवराचे भोवारी. कित्याक त्या गलिलिया सरोवराचें उदक भोव रुचीक आनी थंयसर जिवाळ सकत आसा. भितर मस्त माश्टल्यो आसात. पिटर्स फिश म्हणटात तुमकां भाजून दितात खावंक इज्रायल गेल्ल्या वेळार. ताच्या भोवारी जायतीं घरां आसात जायतो लोक आसात रूख झाडां आसात आनी ताजें उदक झाडांक वापरतात कृशी करूंक वापरतात. आनी गलिलिया सरोवरार जिवान भरलेलो सरोवर जावन आसा. एका कुशीन मेल्लो दर्यो आनी एका कुशीन गलिलिया सरोवर. कित्याक तफावत डिफरन्स एका रिजना खातीर एका कारणा खातीर. दोनी सरोवराक उदक येवचें जोरदार न्हयचें. हो मेल्लो दर्यो कितें करता की म्हळ्यार मेल्लो दर्यो उदक घेता पूण भायर दिना. उदक थंयच रावता आनी काल जाता एवॅपोरेट जाता आवी जाता आनी उदक आवी जाता आनी ह्या वरी कितें जाता खनिजा लवणांशां कितें पळय आसलें केमिकल्स तांदून दवरता आनी क्रमेण ताणें भायर दिनातल्या वरवीं तो मेल्लो दर्यो जावन उरला. इतल्यान गलिलिया सरोवर कितें करता उदक जर्दानाचें घेता आनी घेतिल्ल्या बरी भायर घेता आनी भायर दिल्ल्या वरवीं तो जिवाळ जाला आनी तो वाडटे आसा. मेल्लो दर्यो तो मरोन येते आसा. पयलें ताजें उदक मस्त आसलें आतां उणें जावन आयलां. थोडे कडेन सुकी दाट मात्र आहा थंयसर. कित्या वरवीं पुंजयल्ल्या वरवीं
देखून मुगाच्या भावना आनी बेनीनो ही तीन संगत्यो तीन सन्निवेशां तुमच्या मुखार दवरलें एकच संगत आमी समजूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमी दिल्ल्या वरवीं जिवाळ जाता आनी वाडटा पुंजयल्ल्या वरवीं आमी होगडावन घेता या आमी मरता दुसरी खंयची उदाहरण दिवीत की ही केवल लौकीक संगते मुखांतर आमी दिल्लीं उदाहरणां बेस्ट उदाहरण आत्मीक जिवितांत आमचें आसचें आमच्या भावार्थी जिवितांत आसचें देवाचें उदाहरण आमचो देव त्रिंदाद देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो त्रिंदाद देव मोगान भरलेलो देव आनी तो मोग तांच्याच कितें दवरिना निरंतर एकामेका दिवच्या मुखांतर आमचो देव अस्तित्वांत आसा जर तर तो मोग ना जाल्यार एकामेका मोग दिना जाल्यार तो अस्तित्वांत आसा की म्हणून एक सवाल तितलें मात न्ही हो मोग आपणाच तकी दवरूंक शकना आमचो देव तो कितें करता तो मोग आमचो सर्वेस्पर देव ताच्या रस्त्यान थंय वता देखून कितें केलां देवान देखून हो संवसार देवान रचला पळय देवान हो संवसार आमकां दिला देवान आमकां आमचें जिवीत दिलां देवान आमकां ताची देणी दिल्यांत ताचो मोग आमकां दिला आनी निमाणें ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीक दिला देखून आमी ताका देव म्हणून मानता वाखाणटा कित्या खातीर ताणें दिल्ल्या वरवीं देवान दिनातलें जाल्यार आमी आसता की संवसार आसतो की ना देवान दिला देखून देव आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या भावार्थांत जिवाळ आसा आनी जितले चड आमी देवा लागीं येता तितल्या चड मापान आमी देवा थंय वाडटा पळया तितल्या चड मापान आमी देवा थंय वाडटा कित्याक आमचो देव दिवचो देव जावन आसा दुसरी संगत दुसरें उदाहरण पवी सभा आमची पवी सभा दिवची पवी सभा की घेवची मात्र हर एक पोटी पात्रां विचारतात पयसा विचारतात हें मानूंगा हें मानूंगा म्हणून काल दिसान गजमातां पुजोवन दवरता की न्ही काल म्हणटा तुमी ना आमची गजमातां जशें घेता गी ताच्या निदोडत्या मापान दिता केवल दुडू भांगर ना आमची इगज माता दिता कितें दिता पळया एक जर तर एका जाग्यार एक इगज आसा जाल्यार थंयसर कितें आसा ताजे भोंवतीन एक इस्कॉल आसता ताजे भोंवतीन एक आस्पत्र आसा ताजे भोंवतीन सोशियल सेंटर आसात ताजे भोंवती थंयसर जायते एसोसिएशन आसात थंयसर भावार्थी लोक येता कित्याक इगज दिता भावार्थी लोकांक कितें दिता देवाचें उतर म्हूण दिता इगज माता दिता साक्रामेंत वांटून दिता इगज माता कितें दिता थंयसर मावल्यां दिता बरेंपण दिता आनी इगज माता दिल्ल्या वरवीं इगज माता वाडटे आसा मोगाचें न्हू जर तर इगज मातेन अशें दिवचें रावयलें जाल्यार इगज माता खलास ना इगज माता दिल्ल्या वरवीं मात्र आमची पवी सभा जिवाळ आसा वाडटे आसा मोगाचें न्हू ना जाल्यार केदाळा कितें नासवन येता हाल्ली कोण ना खंयच्या साम्राज्य बरी रोम साम्राज्यान घेतलें मात्र आनी निमाणें काल जालें नास जावन गेलें उरोवना रोम साम्राज्य उरोवना संवसाराचें आदी बलिश्ट कालें साम्राज्य जावन आसलें मोगाच्या भावना आनी भयणीनो असलीं जायतीं उदाहरणां खंडी जावन तुमच्या मुखार दवरयेत पूण आमी समजूंक घेवंक जाय इतलेंच कितें म्हळ्यार दिल्ल्या वरवीं आमी जिवाळ उरता देखून आमी कितें दिवंक जाय आमच्या जिवितांत कितें दिवंक जाय आमच्या जिवितांत आमी दिवंक जाय केवल दुडू भांगर मात्र न्ही आमच्या जिवितांत आमी दिवंक जाय आमची बरीं उतरां आमची बऱ्यो करण्यो आमची सेवा आमचें बरें मन आमची बरीं उतरां एकामेका बरें जाता आसतना बरीं उतरां दिया उगडीकेचीं उतरां दिया आनी जो कोण उगडीकेचीं उतरां दिता खंडी जावन अनेकल्याच्या काळजांत अनेकल्याच्या मनांत बरेपणाचें बीन तो घालूंक शकता आमी एकामेका दिवंक जाय आमची जाणवाय जो कोण जाणवाय आपणाच ते किपून जावन दवरता तो होगडावन घेता कित्याक फायद्याक पडना देखून आमी एकामेका आमची जाणवाय दिवंक जाय आमी एकामेका आमची तालंतां दिवंक जाय जर तर एकलो म्युजिशियन आसा हांव बरो म्युजिशियन म्हणून ताजेच ते कितें रावल्यार तें तालंत म्युजिशियनाची तालंत थंयसरच कालें येता नास जावन येता जर तर ते म्हजे लागीं आसा म्हणून जाल्यार तें हांवें हेरांक दिवंक जाय बऱ्या संगिता मुखांतर ना जाल्यार ताजेच तकी तें मरण पावता आमी दिवंक जाय एकामेका बॉक्सांनी दिल्ले वरवीं मात्र आमची काळजां आमची मनां ती गूण जातात आनी परत ती वाडोवंक सुरू जातात मोगान वाडोवंक सुरू जातात जर तर बॉक्सांनी दिना जाल्यार बॉक्सांनी आमचेच तकी आमी दवरलें जाल्यार खंडी जावन परत थंयसरच नास जावन येता
बॉक्साना विशयांत जर तर एक ल्हानशें आमी उदाहरण नियाळ्ळें जाल्यार खंडी जावनी आमकां आनीक चड बऱ्या रितीन आमकां आमचें जिवितांत बॉक्सान खंयच्या रितीन दिवेत म्हणल्यार आमी खंडी जावन समजून घेवं येता आनी ह्या विशयांत चड ते आमी मिसाच्या बलिदाना वेळी खंडी जावन नियाळटले हांव पूण एक ल्हानशें संगत तुमच्या मुखार दवरचें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 3 वळू 10 आमकां ह्या रितीन आयकूंक मेळटा ह्या रितीन आयकूंक मेळटा कितें आयकूंक मेळटा पळया तुजें मुखामोळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामोळ पळयल्लें बरी तितल्या मोगान म्हजो स्विकार केलाय तितल्या मोगान म्हजो तुवें स्विकार केलाय परतून वाचना पळया तुजें मुखामोळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामोळ पळोवचें बरी कोणें कोणाक सांगलें कोण जाकोबान एसावाक आपल्या व्हडल्या भावाक सांगलें जावन आसा तुमकां कळीत आसा स्टोरी हांव सांगूंक वचना जाकोब कितें करता मलगड्यांचें बेसांव एसावा तावन सोर न्हू तो धांवता आनी तो ग्रेस्त जाता आनी ग्रेस्त जावन फाटीं आयिल्लो जाकोब एसावा लागीं येवन बॉक्सांनी मागता आनी बॉक्सांनी मागिल्ल्या वेळार एसाव कितें करता ताका जिवीशी मारता की ना ताका लुकसाण करता की ना बदलाक आपणाचो भाव तो म्हजो भाव म्हणून ताका स्विकार करता बक्षिता ताका पळय मलगड्याचें बेसांव अन्यायान अनितीन सोरून व्हेल्लें जाकोबान जाल्यार एसाव ताका बॉक्सांनी दिता आनी तवळ कितें जाता पळया तवळ ताजें मुखामोळ देवाच्या मुखामोळ सारकें परजळटा देवाचो मोग देवाची काकुळट देवाचें देवास्पण ताज्या जिवितांत वाडून येता वाडटा तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या विशयांत नियाळूंक जायतें आसा पूण वेळ पावचो ना देखून आमी कितें करया आमी आमच्या जिवितांत आमी दिवंक जाय खंयसर आमी दिवया खंयच्या रितीन आमी दिवया आमच्या जिवितांत नियाळया आनी खंडी जावनी देवा समकोर पेल्या समकोर आमी आमच्या जिवितांत वाडोवंक शकतल्या देखून एक घडी भर आमी समेस्त दिंबेर पडया आनी आमी देवा लागीं मागया आमचें समर्पण आमी करया खंडी जावनी देवान आमकां जायत्या आशिर्वादान कुरपेन देण्यान आमकां ताणें बदल्यान आनी आज तोच सुमी जेजू क्रिस्त आमचो देव बाप आमकां दिवंक आपोवणें दिता आमी आमच्या जिवितांत दिवंक जाय पयलेच की आमी दिवंक जाय आमच्या कुटुंबांत आमच्या जळे दांप्या आमच्या कुटुंबांत हांव कितें दितें आसा म्हणल्यार आमी नियाळया म्हज्या कुटुंबांत हांव मोग दितें आसा गी म्हज्या कुटुंबांत बरें उतर म्हज्या बैले थंय म्हज्या पती थंय म्हज्या भुरग्यांक थंय एक बरें उतर हांव दितें आसा गी सांगतें आसा गी म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना जाल्यार हांव समाधान दितें आसा गी म्हज्या कुटुंबांत जर तर कितें मनीस सोडून जालां जाल्यार म्हज्या भावा थंय भयणी थंय वांटून दिवंक हांव प्रयत्न करतें आसा गी म्हज्या कुटुंबाक हांव कितें दितां म्हणल्यार आमी नियाळून पळोवया जर तर म्हज्या कुटुंबांत हांव दिवंक सोलवलां जाल्यार खंडी जावनी हांव म्हजें कुटुंब सारक्या रितीन सांबाळूंक शकतें ना म्हूण जालें म्हज्या कुटुंबांत हांव वाडटें ना म्हज्या कुटुंबांत हांव जिवाण भरतें ना म्हूण समजून घेवंक जाय देखून आमी सुम्या लागीं मागया सुम्या म्हाका म्हज्या कुटुंबांक मोग दिवंक मैपास दिवंक बक्षाणें दिवंक आदार दिवंक सोडदोड दिवंक म्हाका तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी सुमी लागीं मागया म्हज्या खासारी जिवितांत हांव कितें दितें आसा म्हणजे दादल्याक या म्हज्या स्त्रियेक एकामेका थंय मोग हांव दिवंक शकतें आसा गी या केवल म्हाका नेगेटिविटी मात्र दिसते आसा या पाड अवगुण मात दिसते आसात म्हाका कितेंच बरें म्हूण दिवंक शकना जाल्यार आमी सुम्याच्या लागीं मागया सुम्या म्हज्या लग्ना जिवितांत म्हज्या सांगात्याक मोग दिवंक बक्षाणें दिवंक जें कितें म्हजें थंय आसा तें वांटून घेवंक म्हाका तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी सुम्या लागीं मागया सुम्याक आमी समर्पया म्हज्या समुदायाक हांव कितें दितें आसा समुदाय आशिल्ले वरवीं आमकां भावार्थ आसा समुदायांत आमी जियेता समुदायांत आमी वाडटा
समुदाय तावन आमकां जायतें बरेंपण मेळटा, सहकार मेळटा, प्रोत्साहन मेळटा, बाबार्थ जियोंक आमकां आदार मेळटा. पूण म्हज्या समुदायाक हांव कितें दितां? म्हज्या वाड्यान जावं पुरो, फिरगजेन जावं पुरो, म्हज्या समाजान जावं पुरो, हांव कितें दितां? केवल ह्या समुदायांत, ह्या फिरगजेंत, ह्या वाड्यांत आसचें नेगेटिविटी मात्र म्हाका दिसता, हें बरेंपण म्हाका दिसता. केवल कुडी घडोवंक मात्र की ह्या म्हज्या वावरा मुखांतर, कुमके मुखांतर, सेवे मुखांतर हांव कितें दिवंक शकता. जर तर ह्या संगतेंत हांव फाटीं पडलां जाल्यार एक दृढपण करया आनी मुखार हांव म्हज्या समुदायाक, म्हज्या फिरगज कुटुंबाक, म्हज्या वाड्याक, म्हज्या समाजाक हांव दितलो. जें कितें गरज आसा तें हांव दितलो म्हणून सम्याक आमी बसोवया. म्हज्या वावराच्या जाग्यार हांव कितें दितें आसा? केवल काम करच्या खातीर मात्र हांव करतें आसा की म्हजी मिनत हांव दितें आसा, म्हजें बरें मोल दितें आसा की प्रामाणीकपणी हांवें वावर करूंक आसा, तें प्रामाणीकपण हांव दितें आसा की ना? आमी नियाळ करया. जर तर ह्या संगतेंत हांव सुकोन पडलां जाल्यार सुम्या लागीं आमी मागया. सुम्या, म्हज्या वावराच्या जाग्यार प्रामाणीकपणी जें कितें हांवें काम करूंक आसा, निस्वार्थपणी बऱ्या मनान, बऱ्या उद्देशान करूंक म्हाका तुज्या कृपेन बर म्हणून आमी सुम्या लागीं मागया. नेमकांच आमी सुम्याक समर्पण. सुम्या, जें कितें म्हज्या जिवितांत हांवें दिवंक आसा तें हांवें दिवंक म्हाका तुज्या बेसांवांनी बर, कृपेन बर, आशिर्वादान बर म्हणून आमी सुम्या लागीं मागया. देवा बिची साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टा सुगडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदां समचे थंय आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
Seveja Siri tambor Ayam betung somya Berbeda Tanda ponaja Sadike kota Sadra wasuntukan Di parada Yesus tujhe jewa Tergece bolita Diriku jeposya Harus bertajiba Yesus tujhe mara Diriku jengara Amaku lagi janto Berwasa jibira Yesus tujhe jewa Sergice polita Diriku jeposya Harus bertajiba Yesus tujhe mara Diri tak cekara Amar puna jiwanku Berdosa cengkira बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो या पुणतळांत आमी हांगासर देवाक अर्गां दिवंक देवातावन शिकोवंक आमी आयल्या देवाक केल्ल्या सर बरेपणाक आमच्या जिवितांत दिल्ल्या कृपे देण्या खातीर आमी अदळूस अर्गां दिली त्याच देवा बरी आमी एकामेकांतय मोग मैपास बोक्साने मावल्या जे कितें देणी आमकां देवान दिल्या ती वांटून घेवंक दिवं तसो सर्वेस्पोर देव आमकां बेसांवांनी भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान फावतीन भेटोवच्या खातीर आमचें उणें पावन आमचीं पातकां आमी आतां वळखून घेवया आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगेन सदांच आमकां मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजूचे वाजा परजळीत मागण्या आनी दुबळिकाची जिणीची येवन तुझे परचेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता
आम्ही ताच्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आणि दुबळीगायच्या स्पिरितान नुबे जिनेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साम पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैंबांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगर म्हजे थंय वस्ती करता तें पातकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा. म्हजे काळजाचे गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयांत हांव संतोसतां. पूण म्हजी विचार सक्ती पसंद करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनीक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्यो कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीत हांव कोण म्हाका वाटयत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्यार म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलतां. तरी म्हजे अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुद्वंतकाय आनी समजणी म्हाका दी. कित्याक तुज्या उपादेसांचेर हांव पातयेता न्हय. तूं खरोच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयलेल्या त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिव. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वांचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. श्लोक. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना. कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेस हांव पाळूंक सोदतां. श्लोक. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. कित्याक सगळ्याच्या राजाचे गुण ल्हानांक तुवें गाडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो बळपेद्रोनू जेजू सरशियेन विचारलें. सोम्या म्हजो भाव मुचेर सू करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका भुक्षी जाय. 7 पावटींगी. जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका
जेसू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एक दीस अशें घडलें. एक अत्यंत मिसा वेळार शर्मा वेळार विगारान एक भोव गणगणीत शर्मावन दिलो बोक्सांच्या विशयान. आमी हेरांक बोक्सूंक जाय आनी ताजे उपरांत निमाणें लोकां लागीं विचारलें विगारान, आतां सांगा कितले जण तुमी तुमच्या दुस्मानाक बोक्सूंक तयार आसात. थोडे जाणांनी इल्लेशे हात वयर उखल्ले, आमी रेडी आसा. हांव विगाराकें पसंद जावना आनी जोरान विचारलें, आतां सांगा कितले जण तुमी तयार आसात बोक्सूंक. देव आमकां बोक्सूंक उलो दिता. थोडा वचोन एक एक हात वयर घाले आनी सकडांनी हात वयर घाले. विगारा बारीक खुशी जाली, पूण एकली व्हडली माय मुखार बसून आसली तिणें हात वयर घालूंक ना. विगाराक बारी अजाप दिसलें. विगारान विचारलें, व्हडली माय कितें? व्हडली माये तूं बोक्सूंक तयार नाय, कितें जालें? ताका व्हडली माय म्हणाली, फादर म्हाका कोणी दुस्मान ना, हांवें कोणा बोक्सूंचें. हांव वेगी जायत भारी बरें जालें. पळय तुज्या सगळ्या जिवितांत लगभग 90 वर्सां तुका जाल्यान कोणी दुस्मान नात. व्हेरी गूड, मुखार व्हडली माय. आनी लोकां गाडे सांगून सकडांक सांगून ताळयो दिवेल्यो. विगार परतून विचारूंक लागलो तेजे लागीं, सांग आतां व्हडली माय तुजें सिक्रेट कितें? तुज्या जिवितांत एकलोय दुस्मान ना, सिक्रेट कितें तुजें? ताका ती व्हडली माय विगारा लागीं सांगूंक लागली, विगार बापानो म्हजे आल्ले दुस्मान पुराय दडोस मरून गेल्यात, हांव मात्र उरलें, हांवें कोणा बोक्सूंचें म्हणून सांगी लागली. खंय ल्हानशें एक हास्यास्पद भरलेलें एक दृश्टांत मोगाचें न्हू, पूण आमच्या जिवितांत एक ना एक रितीन आमी दुस्मान कांय करून घेता. बेजाराय आमच्या जिवितांत जाता, सोडून आमच्या जिवितांत जाता. कित्याक आमी मनीस, हर एकलो मनीस अस्कत सैमाचे, विविध चिंतपाचे, देखून एक ना एक रितीन आमच्या जिवितांत आमकां ना समाधान, अन्याय, अनीत, थोडे पटी मिसअंडरस्टँडींग, मनस्ताप हें साहजल्लेंच आमच्या जिवितांत. तातूंत कांय विशेशता ना. जर तर आमचे ती मनशां सैम आसा जाल्यार एक ना एक रितीन दुस्मान काय ना समाधान, मनस्ताप आमच्या जिवितांत उपजता. देखून आमी कितें करूंक जाय तातूंत रावून शेंगी येताच्या तावन आमी भायर येवंक आसा. आमी जायते शर्माव आयकता, देवाचें उतर आयकता, बरे शर्माव आयकता, पूण जाल्यार कितलींय वर्सां तावन रागार रावल्लीं, आणकी राग दवरलीं, रागारस जियोवची, ना समाधानान जियोवची, मनस्तापान जियोवची, तुटलेल्या काळजां घेवन जियोवची, तें ना बोक्सानाचें ओजें घेवन जियोवची कितलीं जाणां आसात. इतले बरे शर्माव आयकता आमी नमनेचे पाद्रपांचे, ब्रदरांचे, पूण जाल्यार काळजा भितर आमची कालें एका रितीन कालें आसा, थंयसर ना बोक्साने आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमकां आमचो देव, आमचो सुमे जेजू क्रिस्त बोक्सूंक आपोवणी दिता, सदांच आपोवणी दिता. तें आमी हर एकल्यान आमच्या मोतींत दवरूंक जाय. आनी जितलें चड आमी बोक्सांनी दिता तितलें चड आमी जिवान भरता, दैवीकपणान भरता. हें आमी उडास दवरूंक जाय. आराधना वेळार तेंच आमी नियाळ केलें. आनी दिवचें एक आनी संगत जावन आसा दिवच्यांत तें जावन आसा बोक्सांनी आमी दिवंक जाय म्हणलें. देखून इल्लेशें सर्तीक ह्या विशयांत नियाळूंक आमी प्रयत्न करा. पूण 3 संगत्यो तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें. आमी खंयच्या रितीन बक्षीत या आमी कित्याक बक्षीस जाय तें आमी सवाल विचारलें जाल्यार 3 संगत्यो आमच्या मोतीन दवरले जाल्यार आमकां आणखी रितीन बोक्सांनी दिवंक आमकां सलीत जातालें. पयली संगत जशें तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी जाया दयाळ. आमचो देव दयाळेन भरलेलो देव, काकुळतीन भरलेलो देव. लुकाचो वांजेल अध्याय 6:30 आमकां ह्या रितीन सांगता, जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी जाया दयाळ.
मनशाक देवा बापान ताज्या सारक्यासो जावन रचलो स्वरुपायसो जावन रचलो सर मनजाती प्रास उंच जावन रचलो हेर मनजातीचे वनी चड लांब हांव ताणें जिवनचें बरी रचलें पूण हें सर दिल्ल्या मनशान कितें केलें निमाणें पातळाक आदारलें आनी देवा तावन तो पयस गेलो खोटेपणान सुद्दां ताच्या जिवितांत ताणें आदारलें म्हणून आमकां बायबलांत पळोवंक मेळटा जाल्यारय देव कितें करता देव मनशाक बोगसिता ताज्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक जाण जेजू मुखांत्र तें बोगसाणें दिता देखून ह्या दिशेन क्रिस्तांगार म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काळ आरोप लावचो ना सासणाक राग धरून रावचो ना आमचो गुन्यांवाक फावो तो फरीकपण घेवचो ना जर तर देवान आमच्या गुन्यांवाक लागून आमकां पनिशमेंट दिल्लें जाल्यार गुन्यांवाक लागून आमकां ताणें आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार आमी कोणी बरी वाचून उरत्यांगी म्हणलें एक सवाल परत किर्तनकार म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांवाक फावो ती फरीकपण तो घेना देखून आमी ताजे बरी जावंक आमकां आपोवणें आसा कित्याक आमी देवाचें सारक्यान आनी स्वरुपान भरलेली म्हणटा आसतना ताजें लक्षण आमच्या जिवितांत आमी जारी करूंक आसा देखून जशें सर्गीचो बाप दयाळ तशें आमी जावंक जाय दयाळ आनी एकल्या मनशान कितलें केलां कितलें म्हाका आणीत केल्या कितल्या रितीन म्हाका दूख येयलां ताच्यार न्ही चड आमी आमच्या मतीन दवरूंक जाय आमचो बाप दयाळ तें चिंतप जर तर आमी मतीन दवरलें जाल्यार आमच्या जिवितांत जाल्लें सोडून हें कंडिशन बोगसूंक आमकां साध्य आसा दुसरी संगत आमच्या मतीन दवरूंक जाय कित्याक आमी बोगसांनी दिवंक जाय आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोगशिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस हर एक पटी आमी मारची फोटोस वयगी न्ही कितें म्हणटात आमचे बाबा आमी मागणें म्हणटा आनी आमच्या दुस्मनाक बक्षिल्ल्या पर्यंत आमकां बक्षी म्हणून आमी सांगता पूण आमी बक्षीत गी ना जायते फावटी आमी फारीकपण घेता वयगी न्ही ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಈಗಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಕೆಲವರ ಕಾವಲಿ तूत म्हणटा आमी ಕೆಲವರ कावली कित्याक आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एक सोडून घडटा थोडी सोडून ओड सोडून आज घडलें उणें आसता पूण जाल्यार आमी हर एकलो अस्कत सैमांची देखून आमी कितें करूंक जाय आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय कित्याक आमी बोगसिल्ल्या वेळार मात्र आमच्या पातकांचें आमकां मोगसाणें मेळटा नाजाल्यार आमची पातकां तशींच उरतलीं हें कंडिशन घालून आमी देवा लागीं मागचें जावन आसा जर तर आमी देवा कंडिशन घाला जाल्यार त्या कंडिशना प्रमाणे आमी चलोवंक जाय चलता गे म्हणलें एक सवाल जर तर आमी चलना जाल्यार आमचें पातक तशेंच उरतलें देखून बायबलांत बोवा पुरबायचें उतर आमकां परत आयकूंक मेळटा तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं तुज्या पेल्यान तुका केल्लीं अन्याय तूं बक्षी आनी तेन्ना जेन्ना तूं मागताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं ना जाल्यार बोगसना आमचें तें आसचें पातक आमी बोगसत जाल्यार आमी हेरांक माफी दिवंक आसा आमी हेरांक बोगसूंक आसा निमाणें आनी भोव गरजेचें जावन आसा मोगाच्यानो आमी हेरांक कित्याक बोगसूंक जाय इंग्लिशान भोव बऱ्या रितीन आसा अशें आसा फॉरगिव अदर्स नॉट दॅट अदर डिजर्व्स युअर फॉरगिवनेस फॉरगिव अदर बिकॉज यू डिजर्व पीस तुज्या पेल्याक तूं बोगशी तुज्या बोगसाण्याक तो योग्य म्हूण न्हय तो अयोग्य जावंक बरो पूण तुवें बोगसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तुवें शांती समाधानान जिवंक आसा देखून तूं पेल्याक बोगशी म्हणजे जेन्ना आमच्या मतींत आमी फारीकपणाचें चिंतना दवरता फारीकपण दवरता बोगसाणें आमी दिना जाल्यार आमी ना समाधान जियेता जायत्या जाणांक टेन्शन आसा पिडा आसा ह्या रितीची पिडा येता तांकां कित्याक जावं बरो तांच्या जिवितांत आनी बोगसान आसतना तीं मोतीन दवरलीं पातकां काळजान दवरलीं पातकां ह्या राग तांच्या जिविताच्या त्या पिडीक कारण जाला जावं बरो कळीत ना देखून आमी कितें करूंक जाय आमी बोगसूंक जाय सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा पळया जितलो सड जळोव तितलो सड उजो जितलें सड हट तितली निबार झगडी जितले सड फारीकपणाची रागाची बोगना तितली सड पिडा टेन्शन प्रेशर हें जावन आसा देवाच्या उतराचो अर्थ मोगाच्यानो जितलो सड जळोव तितलो सड उजो जितलें सड तूं फारीकपणाची चिंता दवरताय तितलें सड तुज्या जिवितांत पिडा जावं बरो टेन्शन जावं बरो प्रेशर जावं बरो या इतर कितेंय संगत जावं बरो ती तुज्या जिवितांत आसतली देखून ह्यो तीन संगत्यो आमच्या मतीन दवरया आनी आमी बोगसूंक सदांच बोगसाणें दिवंक सदांच आमी तयार जावया तीन संगत्यो इतलेच
जावन आसा आमचो देव दयाळ देखून आमी जावंक जाय दयाळ. दुसरी संगत जशी आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशी आमची पातकां देव बक्षितलो आनी निमाणें जावन आसा आमी हेरांक बक्षिजय हेर म्हज्या बक्षांक योग्य म्हण न्ही पूण हांवें शांती समाधानान संतोशान देवाच्या कृपेन जिवंक आसा देखून हांवें हेरांक बक्षिजय देखून तें बक्षांनी देवाची कृपा आमकां मेळा जाय जाल्यार आमी बक्षूंक तयार आसा जाय म्हणलें चिंतापू आयच्या शुभ वार्तेंतलें. तर मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां जेजू म्हणटा तुज्या भावाक या भयणीक बक्षी 70 फावटींनी आनी आमी त्या रितीन करूंक फुडें सरया आनी तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां म्हज्या पेल्याक आनी भयणीक बक्षूंक आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या थारोका आपले परचे खातीर सांजुचे वासन खतखतीत मोगान बेटयले मागणे आनी खालतेपणी साद्यांची वीत तुका भोव मानवले. हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देहीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सहकाळी आनी सवथई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बहरवी आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या सेवका सांजुचे वाजा पासोत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताजें देखी बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदूतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरोन सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवा आसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची तेच परीच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पेयात हें म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नें कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें भारो उरतलें हें म्हज्या उडासा करात Power to so good purgatoria Jesu तुझे मरण आम्ही सवयंदा तुझी गुण जीवन भर आम्ही भरता तुझ्या येड्या सुम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवान बनाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविता सोडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका थिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुज्या पद जळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तुजो पती भगवान धर्मजोत भगवान जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मारून लियांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेधार बापा सुरवंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंदरच्या जमनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भातां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन बडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कांय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशनत रेखतल्यांक आमकां तुजी उदारका कुळतीन सरपात कांदली सुटय आनी सर्भ आकांतांतली वाटय सोम्याची सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर निमपूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटां सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता दी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आव्हाना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या पागी दिसा तुझ्या पवण्या पाळो दिन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेले सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांची येवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणे वरवीं आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रामीक आशिर्वाद जोडच्या तुमच्यो तकल्यो बगयात. सर पदवेदा देव तुमकां दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन.
दैविक शब्दाच्या उजवाडावर मी तुमकां भावार्थान भरवशान आणि मोगान तो भरूं आणि तुमची कुटुंबां जिणे बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेन तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे परमाने सोलूं आणि अशे सर्गींच्या सुखा पावोन तुमकां फावो करूं. आणि सर पदवेदा देवा असो बापा असो आणि पुता असो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि तुमचे सोबे सदा असो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. दयकन बसाच. मोगाळ भाव भयणो ह्या पवित्रार सांजू देवास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणून ह्या पुनशेत सदी रोक्तर मनादीक आशिसीर बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी आमी मागता. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन गेल्ले मनादीक बाप अनिल अविल्ड लोबो प्रस्तुत जो सान फ्रांसीस आसिसीक समर्पिल्ल्या नयनाड विरगडीचे विगार हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाच्या उतरां सुनियाळ आनी नवें चलोवन उरचें म्हणून तांकां विचारल्या वेळार तांणी कुशेन ओपोवन आज हे सगळे जबाबदारी तांणी चलोवन व्हेल्या. मोगाळे याजाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी देसभरी ह्या पुनशेताच्या दिरक्तर मनादी आसिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्व जैत आमी मागता. कुमसाराक संगत पोवन आनी कुमोग केल्ले फरंगी पेटे कोवेंताचे याजाक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक जीवन तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बाप तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. कंतारांचे मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनला प्रसार करच्या मालाक माने स्टीवन मेंडीस आनी सर सिब्बांदीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. बसया मुखाच्यानो सबार ते सवा बरयल्ली हांगासर आसात आनी सगळीं जुजेवाजाच्या पांयतळी अर्पिल्ली आसता. तुमच्या सर्वांच्या नांवी कोणें सर बरयलां कितें बरें आशेलां हें सगळें तो फावो करता म्हणल्यार त्या पातयेनीन ह्या नव्या वेळी जुजेवाजाच्या पांयतळी आमी ती दवरता. उपकार आठवून हांगासर आयिल्ली त्या गांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या करगां पटयल्ल्याक बऱ्या कामा खातीर हांगासर मागोवन आयिल्लो आनी बरें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिल्यात. बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर दोगांनी अर्गां पटयल्यात. दुबयचे ड्रायव्हिंग परीक्षा पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. दुबयंत कंपनी विजा लाभल्या खातीर अर्गां. काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या अर्गां पटयल्यात. एलर्जी आंगाची गूण जाल्ल्या अर्गां. घर बांदूंक बरो जागो मेळिल्ल्या खातीर उपकार आटयल्यात. वायटा विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या अर्गां. मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासून कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या अर्गां. पिडेशिडेंतले अवघड आपायांतले विघ्नांतां राखून व्हेल्ल्या अर्गां. काजार जावन 7 वर्सां उपरांत हांगासर 1.5 वर्सां आदी येवन जुजेवाजा लागीं मागून 9 नोवेनां धरून दाक्तेरांनी आशा दिनातल्यारी नोवेनां मुखांतर हांगासर येवन
परच्या दिसा ताच्या भुरग्याचें वॉल ती करून गेल्यान काजार जावन 7 वर्सां आनी तांणी हांगासर उपकार बावडोवच्या सवें तांच्या भुरग्याचें वॉल येत पुणतळार तांणी केलां आसता ताकाय अर्गां तांणी पाठयल्यात. तशें ते सवां हांगासर मागच्याक आयिल्लीं परगांवांत वचोंक विजा मेळच्याक अक्षराची वळख नातिल्ल्या भावाक वाचूंक शिकोवंक बरी मोत आनी गिन्यान मेळच्या खातीर घराचो जागो जाय जाल्ल्या कडेन मेळच्या खातीर दुवेक धावेन बरें मार्क्स मेळच्या खातीर भुरग्याची खोंकली आनी शेळ गूण जावच्या खातीर सरकारी नौकरी सिगलो ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಲಭಿಸಲು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ದಯೆ ತೋರಿ ತಂಗಿಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಗುಣವಾಗಲು 2 ವರ್ಷದ ರಿಶೋನೆಂಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮಗನ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು नव्या घराचें काम बऱ्यान जावच्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 6 जाणांक लोन पास जावच्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर 12 जाणांक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक शांती समाधान मेळच्या खातीर 12 मागला. गोमटी दूख आनी तकली फडाफड ताप गूण जावंक पाट हात पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक 12 मागल्लें आसा. ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 8 तारखेर जावंक आसच्या परिक्षेन बरेंकन बरोवन पास जावच्या खातीर मागला. आवयचे पोट दूख गूण जावंक पाय दूख गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले उडासांत उरोवंक बरे मार्क्स काडूंक तेगांनी मागला. एकल्याची काळजा पिडा गूण जावच्या खातीर भुरग्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर दोगांक आमाल पियोणे तावन पयस जावन घरान शांती समाधान लाभच्या खातीर 4 भुरग्यांक बापाय लागीं मोग येवच्या खातीर जाग्याचे समस्या इत्यर्थ जावंक नव्या घराचें काम बऱ्यान जावंक राग पयस जावच्या खातीर भायर पडलें भांगार पाटी मेळच्या खातीर जिम्स म्हणल्या एकल्याक बरो जागो फावो जावन घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर एका स्त्रीयेक जायच्या भलायकेच्या समस्येता निवारच्या खातीर एका कुटुंबांत आयिल्ल्या कश्टा अनवरांतान सुटका मेळोवंक कुटुंबांताच्या जाग्याच्या वांटाचो मनस्ताप सारको जावंक हातापांय गांठीची दूख गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावोंक MBA जाल्ल्या जॉयसन सुनील म्हणल्याक दुबयन काम मेळ्ळा जाल्यार बरो सांबाळना एक जागो काणयन गांवांत ताच्या आवय बापाय आनी कुटुंबादारांक संतोशान जियेचें म्हणली आशा सुफळ जावच्या खातीर 10वींत शिक्षा एका भुरग्या पब्लीक परिक्षेंत बरेंकन शिकून बरे अंक काडच्याक पयले फावटी परगांवांक गेल्ल्या भावाक बरी भलायकी मेळच्याक परगांवांत वचोंक विजा बेगीनच येवच्या खातीर शुक्रा वरवीं पांयांचें ऑपरेशन जालां तें बेगीनच गूण जावन ह्या पुणतळार ताका येवचे भाग लाभच्याक कॅनडा पावल्या एका कुटुंबांक PR हाताक मेळोवंक तशें बरें काम जावंक फिनलँड प्रोसेस जाल्लें गव्हर्मेंटांतल्यान एप्रुवल मेळोवंक दुबयांत सोलोनासचें बिझनेस बऱ्यान जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक सदांच बरी भलायकी मेळोवंक घरांत हांतुरणां न्हिदोन आशिल्ल्या दोगांक बरी भलायकी मेळोवंक पिडेस्तांची जतन करतल्यांक देवाची बेसांवां लाभोवंक एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक एका स्त्रियेच्या मतीक समाधान मेळोवंक तशें मागलो उपकार जावंक 12 वर्साच्या भुरग्याची नाकाची एलर्जी गूण जावच्या खातीर दोगांक शिकोवंक बरी जाणवाय मेळच्या खातीर एका सायडीन तकलेंतावन पांया पर्यंत आशिल्लें विकनेस सारकें जावच्या खातीर फिलोमिनाची काळजाची पिडा आनी पाड दूख गूण जावंक माडार्थान पडून पेंकाट दूख जालां तें गूण जावंक फेब्रॉइड आशिल्लें गूण जावच्या खातीर काजार जावन 4 वर्सां जाल्ल्या एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक पेट्याच्या आंगार आशिल्ली किरण उणी जावच्या खातीर नोव्हेंबरांत जावच्या परिक्षेन बरेंकन शिकून बरें फलितांश मेळच्याक इस्रायलाक वचोंक भाग फावो जावच्या खातीर 2 वर्साच्या भुरग्याचे फिट्स आनी ताप गूण जावच्या खातीर बिझनेस आराम केला बऱ्यान जावच्या खातीर दोगांनी मागला. किडनी समस्या सारको जावन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर कोंकली आनी उस्मट गूण जावच्या खातीर PUCच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक आवय बापायक आनी कुटुंबाच्या सर संद्या बरी भलायकी मेळच्याक ताका कुटुंबाच्यांनी मागला.
दुबईन काम करच्याक तांचें काम बऱ्या रितीन करूंक आनी तृप्ती मेळोवंक युरोपाक वचूंक पासपोर्ट एम्बसी जावच्या खातीर हार्टाची पिडा मोतीची पिडा दान दूख गूण जावंक वायट उलोवणे आनी वायट संवय सोडूंक एकल्याक व्हिडिओ गेम पबजी खेळचे रावोंक त्या खेळांतल्यान मुक्त करूंक काजारी जिविताचे समस्ये परिहार जावंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतांव राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक भुरग्याचें हट उणें जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 12 जाणांनी मागलां दोळ्याची नाकाची आनी कानाची एलर्जी बेगीन गूण जावचे खातीर कॅन्सर पिडेन वळवळच्याक बरी भलायकी आनी दिसपडतो ग्रास मेळोवंक एकली मुस्लीम स्त्री तिच्या धुवेन ताच्या न्हवऱ्या संगाता संतोशान आसूंक मागता जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक बरो गिरायकी मेळोवंक इज्रायलांत तशें एकल्याचे विजाचे समस्ये परिहार जावच्याक आमाल पियेण थावन पयस रावच्याक तेगांक रॉल्विनांक बऱ्या घराण्याचे चेडो मेळोवंक गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावच्या खातीर पप्पा मम्मीक बरी भलायकी आनी घरांत शांत समाधान लाभच्याक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक आनी जाग्याचें रेकॉर्ड बऱ्या रितीन जावच्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक हातीन धरिल्लें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक बरें काम मेळच्याक CA परिक्षे तयार करतल्या जैत मेळोवंक पॅरलीस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक जावंक BP आनी शुगर आनी थायरॉयड गूण जावंक घराचें लोन आनी रीण फारीक जावच्या खातीर आंगार आशिल्ली दूख गूण जावच्या खातीर घर भाड्याक बरें गिरायकी येवच्या खातीर क्रिस्तीन म्हणल्यार स्त्रियेक हिमोग्लोबीन उणें जावचो समस्या आसा तो परिहार जावच्या खातीर प्रिती ज्योत्सना म्हणल्यार स्त्रियेक इम्युनिटी पावर मस्त उणो आसा देखून तवळ तवळ शेळ ताप जाता आनी माथ्याचे केस चडटात ह्या पिडेतान गूण जावच्याक घर बांदूंक कुमक आनी खुरपा मेळच्याक किडनी स्टोन वचोंक फिट्स गूण जावंक OET एग्जामान बरेंकन बरोवन पास जावंक बेंगलोरांत वस्ती करच्या एका कुटुंबांत शांत समाधान राज करूंक तांच्या वेव्हारांत बिझनेसांत तांकां बरें मेळोवंक बऱ्या कामांचे सोदनेर आशिल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक मिसावांच्या गांवांत वावर करच्या याजकाक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या सर्व ते सवां खातीर आनी सांगाताच हांगासर आमी मागोवंक आयिल्ल्या सर्व आमच्या गरजांनी आमच्या त्या सवांनी आमच्या इराद्यांनी जुजवाज बाप देवातांनी सगळें बरें आमकां मागोवन दिवन दी दिता म्हणल्यार त्या बरवशान सर्व आमी दिंबी घालया हांगासर आसच्या हर एकल्याक बरें मेळोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना तें बरें म्हाकाय मेळटा देखून नवें नवेली आनी दिंबी घाल मागलें जुजवाज आमकां खंडीजान फावो करता म्हणलें वयर ताणें दिंबयेर पडोवन मागलें तें आश्चर्य कारण जावन आसा देखून आमकां कस जातात पांय दूख आसा जुजवाजाक उलो मारया देवाच्या पांयांतळी जुजवाजा मुखांत भेटोवया आनी आमी मागलें आमकां फावो करता म्हणल्या विश्वासान सगळ्यां खातीर आमी मागया ह्या पुणथळार विविध रितींनी आदर्शुंच्या सुदर्शुंच्या हांगासर जावच्या कामांक विविध रितींनी कुमक करच्या पयस थावन लागीं थावन आदारसूंच्या सुदर्शुंच्या आनी हांगासर जावच्या भक्तीपणांक हांगासर आदले विगार जावन वावर दिल्ल्या आनी हांगासर येवच्या सर्व पाद्र्याबांक भक्तिकांक तोच जुजवाज बाप सर्व बरें फावो करून दी तांच्या मिसावान तांच्या वावरांत आनी हांगासर येयल्या भक्तिकांचे काळजाचे अत्रेक तो सुफळ करून दी म्हणून हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमचितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सेवीक फावट तुज्या कुशींचे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या ईशादी दसोत आनी सदां सर्वदा आमेन इस्रायल पालेस्तिनांत झगडें उणें जालें म्हणून आमी चिंतलें पण आयचे पेपर पळयता आसतना परत थंयसर झगडें चलता आनी ह्या वेळार मरिये मायेचो आदार सोदल्ल्यांक मरिये माय फावो करता फकत 3 नामान मरिये हात वयर घालया थंयसर जावचें तें झगडें रावून शांत समाधान राज करून दी मरिये माय तिच्या पुता लागीं विनंती करून बरेंपण थंयसर हाडूंक वावुरच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक बेसवांनी बरोवन दी आनी विरोधपण करतल्यांक
तेच सुदैव बेसांव घालून तांचे जिवीत परिवर्तीत जावन दी म्हणून आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू बगेन मरिये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर निकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू बगेन मरिये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर निकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू बगेन मरिये देवाचे माय आमा पाप्या खातीर निकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नोवेनाक आमी संगात देवया. बगे वंजो जे वासाची लदीन समिया काकुळताम चिकर क्रिस्ता काकुळताम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या दारोका देवा पवित्र आत्म्या शांतिस्तिमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्या सांजू देवास बापा आपला आवय बापाच्या देवासपणा वाढवून आयल्या सांजू देवास बापा दुबळी गयाची जिनी जीवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंकान दगजोवन एक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमायच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेचाव कथोलिक बोवार्थ जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा मताचे भक्तिमदान मरियमाये समोग आमच्या काळजांनी बरोंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा कष्टान सांपडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू देवास बापा देवाचेर भावार्थ जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वार धैर्यान सोंसल्या सांजू देवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा बाबार सांडून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक गवळ्या कालिणां धाडूंक भाव उरलेल्या सांजू देवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा पेसाडल्या सांजू देवास बापा देवाचे शेळये संसाराचे बाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे बाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे बाप काडतले नवेनाचे मागणे हे सांजू देवास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुझे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीची मेल फंग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुटसुटीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेल्या सत्शीन तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सग्रामेन दिव देवा सत्शी हाडले मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ले म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजान तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन बरवस वाडलोय जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्ट जाल्ले पळेव आनी तांचे सेवे लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजू देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर. सांजू देवास
देवाच्या मुखार वेंगेत हांव केदीस पयस सूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर फासांत हांव आमकां राखून व्हर बावार्था गाडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरियमाच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससा जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार तानी रचला सर्गानी संसार सुरभिस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुयां सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांसुजेन वाजन आपले जिनिया आनी मरणान जायतीं अजापां करून ती मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे भिनोवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी ती कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ही घडी आमी उसारुल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनोवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वैतरी उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आज सांजुजे वाजाच्या नवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां भरूं आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सव्या साखरेची मनशां जावन तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच मापान बसयलेल्या घरांत बगेवनपणाचो मुकुट जोडून सासणाच्या संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडून दाराच्या देवा आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन.
आमा बसत विनंतीकार बघीवन कसोचे एकवे निवरमका आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.